गोंयचें राजकारण खरें म्हळ्यार आतां अनिश्चित जालां आनी जशी वेंचणूक लागीं पावता तशी खंय तरी गोंयचे राजकारणांत वेगवेगळे बदल आनी अनिश्चितताय आमकां दिसून येता. गोंयचें राजकारण अनिश्चित जालां अशें म्हणपाक खरें म्हळ्यार एक कारण आसा. कारण आज एका पक्षांत आशिल्लो आमदार दुसऱ्या दिसा दुसऱ्या पक्षांत पावता आनी मतदार राजा लेडी स्पेशलाची आमची ही सिरीज जी आसा ती खंय तरी अशा अनिश्चिततायेच्या फाटभुंयेचेर आमकां घेवची पडटा. कारण हें सांगपा फाटल्यान उद्देशूय असोच आसा. कारण फाटल्या एपिसोडा भितर जेन्ना आमी बार्देस तालुक्यांतल्या प्रवासा भितर थांबलीं तेन्ना आमी सालिगांव मतदारसंघा भितर आशिल्लीं. आनी फाटल्या एपिसोडा वेळार जेन्ना आमी सालिगांव मतदारसंघा भितर प्रवास केलो मतदार राजा लेडी स्पेशल घेवन तेन्ना सालिगांवचो आमदार जयेश साळगांवकार गोवा फॉरवर्ड पार्टीत आशिल्लो आनी रोखडोच दुसऱ्या दिसा सालिगांवचो आमदार जयेश साळगांवकार हाणें गोवा फॉरवर्ड पार्टी सोडली आनी आपल्या आमदारकीचो राजिनामो दिवन अचानक भाजपा भितर प्रवेश केलो. आनी ताका लागून आतां आमचो बार्देस तालुक्यांतलो जो प्रवास आसा मतदार राजा लेडी स्पेशलाचो तो आमी सालिगांवांतल्यानूच सुरवात करता आनी आयचो आमचो जो एपिसोड आसा तो जयेशान सालिगांवची आमदारकी सोडून भाजपात प्रवेश केल्या उपरांत आसा आनी आज आमी हांगाच्यान आमचो बार्देस तालुक्यांतलो प्रवास सुरू करता. निश्चित राजकारणात खंय तरी वातावरण तापत आसा वेंचणुकेचें आनी त्या फाटभुंयेर आमचो मतदार राजा लेडीज स्पेशलाचो गोंयच्या वेगवेगळ्या तालुक्या भितर प्रवास चालू आसा. मतदार राजा लेडीज स्पेशलाच्या जशें हांवें येदोळ सांगिल्लें बार्देस तालुक्यांतलो प्रवास आमचो सद्या चालू आसा आनी फाटलो आमचो जो एपिसोड आसा तो सालिगांव मतदारसंघा भितर आमी थारायल्लो आनी तेन्ना सालिगांव मतदारसंघाचो जो आमदार आशिल्लो जयेश साळगांवकार तो गोवा फॉरवर्ड पार्टीत आशिल्लो आनी रोखडोच दुसरे दिसा ताणें गोवा फॉरवर्ड पार्टी सोडून आमदारकीचो राजिनामो दिलो आनी भाजपा भितर ताणें प्रवेश केलो आनी आज जयेश साळगांवकारान राजिनामो दिवन भाजपात प्रवेश केल्या उपरांत आमी आमचो बार्देस तालुक्यांतलो लेडीज स्पेशल मतदार राजा सालिगांव मतदारसंघातल्या नेरूल टिटोवाड्यार आमकां कांय बायलां हांगा सद्या मेळिल्लीं आसात. जाणून घेवया टिटोवाडो नेरूल हांगासरल्या बायलांची मतां. बाय तुजें नांव सांग. शुभांगी नायक. शुभांगी म्हाका सांग हांगा सद्या नेरूल जो हो गांव आसा आनी हांगा तुमचो आमदार जाणें आतां सद्या राजिनामो दिवन तो भाजपात प्रवेश केल्लो आसा जयेश साळगांवकार ताज्या पार्टी सोडून भाजपात प्रवेश करपा विशयी तुजें कितें मत आसा? एक्चुली ते आशिल्ले गोवा फॉरवर्डान आसले आनी ते मनीस पळोवन आमी तांकां अशें मत दिल्लें आनी ताका फुडाकार दिवन फुडें हाडिल्लो न्ही. सो आतां ते सोडून दुसऱ्या पार्टीन गेले आनी आमकां अशें दिसून येता की मनीस पळोवन आनी तो आमची कामां करतलो अशें आमी अशें आश्वासन दिवन तेणें फुडें आमी तेन्ना ताका पार्टी पळोवन वोट करूंक नाशिल्लो? ना पार्टी पळोवन वोट करूंक नासलो, मनीस पळोवन वोट केल्लो. सो त्या कारणान आमची कितें तरी कामां जातलीं फुडें आमकां डेवलपमेंट जातलें ह्या गांवांत आनी कितें तरी अशें युथा खातीर आनी बाकीचे जे आमचे मेन सॅक्टर आसा आमच्या निल्लान जो एग्रीकल्चर सॅक्टर तितून कितें तरी प्रोग्रेस जावपाक जाय. प्लस जे आमचे बीच एरिया आसा त्या कारणान टॅक्सी ड्रायव्हर्स आसा सो तेंच्या खातीर कितें तरी तेजे हेल्प जाय आशिल्लो आमकां. मेन म्हटल्यार आतां गोवा मायल्स येयल्या, गोवा मायल्सा खातीर जे आमचो टॅक्सी जो वर्ग आसा पळय फूल टॅक्सीचेर डिपेंड जे आसा घरा ती सद्या तेंचो बिजनस कांयच ना आनी जे हे भायर टॅक्सी आसा पळय टॅक्सी मायल्स जे येयल्या ते टॅक्सी मायल्स कितें करता आमचे गोंयकार जे आसा हे तांकां ज्यो टॅक्सी आसा तेंच्यो थंय बेकार आसता आनी हे गोवा मायल्सवाले भाडे मारता आनी जे आतां ह्या बीच एरियेन ज्यो आतां
टॅक्सी आसाच पळय जेंच्यो तेंची भुरगीं आनी आतां कोविडाचो टायम जाल्लो आसा त्या कोविडा खातीर तेंची भुरगीं तेंची फॅमिली फूल डिपेंड जी आसा पळय टॅक्सीचेर टॅक्सी बिजनसाचेर ती सारकीच म्हटल्यार सफर जाता फुल्ली सफर जाता ते जालें एक रिजन प्लस जे एग्रीकल्चर सॅक्टर आसा तितून आतां म्हणटा खुबश्यो स्किमी आसा हें आसा तें आसा तें आसा एवरीथींग एग्री पण आमच्या पर्यंत कितेंच पावना आमदारान केन्नाच पावयलें ना. पावयलें ना कितेंच पावयलें ना म्हणून खंयचीच स्किम्स आसा म्हणून आयकता आसा ती आसा बरोबर आसा पूण त्या मनशां कडेन ते एग्रीकल्चर जे कोण करता तांकां त्यो स्किमी पावोवपाक जाय तांकां त्यो फॅसिलिटीज दिवपाक जाय सो दॅट दे कॅन मूव फॉरवर्ड. पूण तुमी एप्रोच केलें ना केन्ना त्या स्किमीक लागून? स्किमीक लागून पावोकूच ना स्किमी कसल्यो आसा जाल्यार एप्रोच कशी करतली. ओके ओके. आनी दुसरें म्हणल्यार तुमचो वाड्यार डेव्हलपमेंटा विशयी तुमचें कितें? डेव्हलपमेंट म्हणटा तो जाला पूण जाता रस्ते जाता ओके रस्ते जाता एका वर्सान पावस येता रस्ते व्हांवून वयता वॉट इज द डेव्हलपमेंट. ओके. हां परत हांगासर आमचो हो आतां रस्तो जावपाचो आसा तो आमकां सांगता की गेली 10 वर्सां जालीं हो रस्तो करता म्हणटा पळयात तुमी कितें आसा तें फातर घालून दवरलेले आसा 10 years जालीं पण आज पासून रस्तो जायना हो. ओके पूण त्या रस्त्याचें काम खंय मेरेन पावला ताचें कितें पंचायतींतल्यान बी कितें आयलां तुमकां? रस्तो आसा आनी रस्तो तुमकां बांदून दिता म्हणून सांगून वता इलेक्शनाच्या टायमार येता रस्तो जातलो हो तुमचो रस्तो आमी करून दिता म्हणून सांगून वयता आनी इलेक्शन जालें मागीर कोण पळयना आनी कोण तेजी दखलूय घेयना. ओके. जयेशान केन्ना रस्त्याच्या ह्या विशयाचेर जयेशाक खबर आसा केन्ना तुमचे कडेन? हय जेन्ना वोटिंगाक येता इलेक्शनाच्या टायमार जेन्ना तो वोटिंगाक येयलो तेन्ना तेणी सांगलेलें आमकां आश्वासन दिलें हो तुमचो आपूण पयलीं रस्तो करता पण आज पासून रस्तोय जालो ना दारा फुडल्यान तुमचे बरे नितळ करून दिता पेवर्स घालून दिता तेंय जालें ना अजून. जयेश साळगांवकारान सांगलां की आपूण डेव्हलपमेंटा खातीर भाजपांत प्रवेश करता पूण ताणें गोवा फॉरवर्ड पार्टींतल्यान राजिनामो दिवन आमदारकी सोडून तो आतां भाजपांत प्रवेश केल्लो आसा त्या विशयाचेर तुमचें कितें मत आसा? ह्या विशयाचेर आमी जाल्यार ताका ह्या फुड्यान काडपाची ना निवडून कित्याक सांग म्हाजें मत एक आसा की तेंच्यांनी 5 वर्सां जाय तितलें आपलें भरलें आमकां काय तेंच्यांनी पळयलें आनी ह्या फुडें पळोवचें ना तें कोण नेवो मनीस निवडपाचो तेका 5 वर्सां तेका आपलें राज्य करून आमची कामां करिना जाता म्हणजे तेंकां एकल्या म्हणजे 5-5 वर्सां एकलो तरी मनीस वयर येवंक जाय दुसरो कसो लावून ते तांकां परत 15 वर्सां एकलोच येता निवडून आपले 15 वर्सां आपले भरता दुसऱ्यांक काय कोण पळयना आनी नोकरी बी न्ही गोवोरमेंट दिता त्यो कोण आसलेल्यांक तांकां दिता आमचे सारकेले मनीस पळय कोको बीच करता शिकलेले मनीस तांकां जॉब ना न्हू शिकून सरून ते म्हणटा कोको बीच आमचो भुरगो सांगता मा इतलें शिकून कितें फायदो 15 शिकलेलो म्हणटा कोको बीच करता आपूण शिकनासतना कोको बीच करता म्हणटा ताका नोकरी कोण दितना न्हू दिता फक्त कोण पयशे भरता लाख भरता तांकां तरी मेळटा ही जॉब ना कोणाचो व्हडलो आसा कोण तांकां मेळटा आमकां कोण पळयतना म्हणून आमचें म्हाजें मत अशें आहा हे पळय कोण खंयचे सगळे पळय आहा न्हू आमदार पयलींचे मंत्री आमदार तांकां सगळ्यांक सकयल दिवपाचें आनी वयर ने हाडपाचें. माझे इतकेच मत हा कोणीय सांगता आपण रोड बांदतलो पण जेन्ना तो बीजेपी आसूं काँग्रेस आसूं नाल्यार खंयची पार्टी आसूं जो करता पळय तेकाच निवडून काडूंक जाय जो करिना तेका फायदो ना कांयच काडून की तो परत येयल्या उपरांत तेच करतलो कारण ह्या 5 वर्सां गेल्या फुडें तेच करतलो न्हू तो तुमी कितें कोण तो बीजेपी आसूं गोवा फॉरवर्ड जो करता पळय त्या मनशाक मानपाचो जो करिना तेका ना हें म्हाजें शिकवण. सो आतां तुमी कितें थारायलां? आतां कोण आतां बरो करता तेका काडपाचो हांवें सद्या तरी थरयला आतां पळोवया त्याच आमदाराक परत चान्स दितली काय दुसरो आमदाराक दिवपाचो ना असो थरयला आतां पळोवया. ओके ओके. सो पर्सनली तुमचें कितें मत आसा सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर फाटल्या 5 वर्सांक डेव्हलपमेंट जाला काय ना? सालिगांव खूब जाला तेवटेन सगळे म्हणजे रोडूच तेंच्यानी फक्त हे केला मेन रोड रस्ते ते मेन आनी तेवटेन लायटी म्हणल्यार तेंच्यांनी मेन कितें जाता सगळ्या वयर बिल्डिंगे दिसता तुका तूं रस्त्या खंयसरूय चल आतां हांगासून तूं भायर सर न्हू सगळ्या पयलें शॉपां दिसता म्हणजे ती आतां आमची गोंयकारांची काय भायली ती आमकां खबर नासता आं आनी आमची शॉपां पळय आहा न्हू ती गिरायक कोण येयना बंद पडटा गोंयकारांची आनी भायल्या लोकांची फूल गिरायक आसा तांकां जे भायले बिल्डर्स येता जे आपले धंदो करूंक सोदता तेका फूल सपोर्ट आसा सगळ्यांचो बट जे गोंयकार फुडें सरून कितें करता जा बाबा गोंयकारांनूय तुमी फुडें सराय तुमी करा अशें आयज पासून घडना. म्हणजे तुमचें म्हणणें आसा की वोट बँकाचेर घडटा पळय ते थोडेशे वळखीन किंवा आय डोंट नो हाव इट इज पूण जे खरें जेका गरज आसा ज्या गोंयकारांक फुडें काडपाक जाय आयज सगळे दोंगर कापून सोंपयले झाडां सोंपयलीं बिल्डिंग्यो बांदल्यो आयज फुडें आमच्या फुडें फुडार आसा पळय भुरग्यांचो तांकां कितें दवरता आमी हे चिंतिना कोण
हे चिंती आसतना कापत चल्ले, बिल्डर्स येता, बिल्डिंगो बांदता. इवन हॉटेल्स चलता आमच्या ह्या बीच एरियेन, बट हॉटेल्स कशी चलता, आमचे गोंयकार आसा ते थंयच आसा. दे हॅव नो डेवलपमेंट, नथींग. ते आसा पळय ते आपले स्वताचे कितें कमयता खाता तितल्याचेर आसा. पण डेवलपमेंट जावपाक हॉटेल इंडस्ट्री आसा म्हणटू हॉटेल इंडस्ट्रीन ह्या गोंयकारांक पयलीं प्रिफरन्स आसपाक जाय. हे हॉटेल्स बांदता, भायलो एक ओनर येता, ही इज बोरोवींग देर, ही इज हायरींग सगळो स्टाफ, हाय पोस्टार सगळे भायले येता. इवन जॉब्स आसा पळय ते हाय पोस्टार जे आसा पळय इतले आमचे गोंयकार यूथ शिकोन करून बेकार आसा. लायटीचे आनी उदकाचे वत आमकां हें आहा, कित्याक आमकां आनी बाय ना कांय ना. आमी आतां 3 दीस 5 दीस उदीक ना जाल्यार खंय वचपाचें, रांदून तरी जेवपाक जाय न्हू. उदकाचो तुमचो जो आतां मेन प्रश्न आसा तो प्रश्न केन्ना तुमी आमदारा कडेन मांडलो ना? सांगता न्हू, ते म्हणटा टाकयेक उदीक ना आनी हॉटेलांक खंयचें उदीक सोडटा. हांगासरल्या हॉटेलांक उदक मेळटा? हॉटेलांक उदक मेळटा न्हू सगळ्यांक, आनी आमकां ना, इल्ल्याशा घरांनी आमकां मेळना आनी हॉटेलांक कशें मेळटा तर ते आमकां जाय न्हू. आमकां थोडे तरी जायत न्हू सद्दी. पयल्यान उदीक सोडलें म्हणून ते आमकां पावना न्हू. रस्तो करा तुमी पास जाता हें करिना म्हणटा न्हू, पण ड्रेनेज आमकां मेन जाय. तुमी सगळे कडेन पयले रस्ते केल्ले आसा पण ड्रेनेज एकी कडेन ना. हे पळय आतां फुडलो रस्तो जाता थंय ड्रेनेज ना, ते उदक सगळें आमकां लोटन येता. आतां हांगासरले जाले न्हू, हे उदक आमकां लोटन येतले. आमी तर सोडले ती म्हणटले आपल्या दारान पावता. सगळ्यांचे रस्ते करतले पण झगडे जातले मागीर. ताका लागून तुमचें म्हणणें आसा की रस्तो करता आसतना सगळं वेल प्लॅन करून तुमी करपाचें, कित्याक मागीर झगड्यो जावपाक जायना. कित्याक आमी आतां सगळीं आतां आसा पळय ती सगळीं आमी बरी आसा न्हू आतां. हय, तुमी येतले एकदां करतले मागीर ते आमच्यो झगड्यो जातल्यो. ते येवन पोवचे ना परते. आमी कित्याक झगडटा पळय ती, कोणूय कितें म्हणटा ना ती झगडटा न्हू, पण कित्याक झगडटा ती पळोवची ना. आतां आमी सगळीं एकी कडेन आहा, सगळीं शेजारी आतां कित्याक धांवन येता, कितें जालें एकामेकाक बरेपण आसा. मागीर अशें कितें जालें काय ना मागीर ती झगड्यो जातल्यो. म्हणून म्हणटा रस्तो करा पण ड्रेनेज करा. आतां खूब कडेन केल्ले आसा ते पयले आसा पण ड्रेनेज एकी कडेन ना. टिटवाडो नेरूल हांगासरल्या ह्या बायलां कडेन आमी मतदार राजा लेडीज स्पेशलाच्या ह्या सिरिजा भितर सद्या उलयतात. आनी हांगासरल्या सगळ्या बायलां कडेन आमी उलयलीं, तांचें एकूच म्हणणें आसा की जो रस्तो तांचो हांगा भितर सरपाचो आसा त्या रस्त्याचें काम आतां जवळ जवळ 10 ते 15 वर्सां जालीं पेंडींग आसा. खंय तरी सगळे आमदार येतात, रस्तो करता म्हणून सांगतात, येतात मेजरमेंट काडटात वतात, पूण फुडें खंय तरी रस्त्याचो डेवलपमेंट कांयच जाल्लो ना. तांकां पावसान त्रास जाता, तशेंच उदकाची तांकां समस्या आसा. खंय तरी ह्या बायलांचो कल एके वटेन असो दिसून येता की ती पक्ष पळोवन वोट करिना, ती कॅन्डिडेट पळोवन वोट करतात. आनी तांकां असो कॅन्डिडेट जाय जो तांची सगळीं कामां जी आसा ती फॉलोअप करतलो आनी ती कामां तांची कंप्लीट करून दितलो. सद्या आमी मतदार राजा लेडीज स्पेशल बार्देस तालुक्यांतल्या भोंवडेर आसात आनी बार्देस तालुक्यांतल्या सालिगांव मतदारसंघा भितर सद्या आमी आसात नेरूल टिटावाडो हांगासर. मतदार राजा लेडीज स्पेशल प्रुडंट मिडियाचो आता बार्देस तालुक्यांतलो प्रवास पाविल्लो आसा कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर. आनी जशें म्हणटात की गोंय हे बिचा खातीर फेमस आसा, तशेंच गोंयांतली एक खूब फामाद बीच आसा कलंगूट बीच. आनी त्याच कलंगूट बिचीच्या एका भागा भितर आमी सद्या हांगा उबी आसात. आनी गोंयच्या राजकारणा भितर सगळ्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीनी सद्या निवडणुकीचे वारे व्हांवपाक लागिल्ले आसा. निवडणूक सद्या फक्त 1 ते 2 म्हयन्यांचेर पाविल्ली आसा. कोड ऑफ कंडक्ट जवळ जवळ फुडल्या म्हयन्यान लागपाचो आसा आनी त्याच वेंचणुकेच्या फाटभुंयेचेर सद्या राजकारणांतली अनिश्चितताय वाडत चल्ल्या. कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीक विधानसभे भितर रिप्रेझेंट करता भाजपाचो आमदार आनी मंत्री मायकल लोबो. सद्या मायकल लोबो दर दिसा आपलो स्टेटमेंट जो आसा तो एक वेगळे तरेन स्टेटमेंट दिता आनी ताज्या स्टेटमेंटांतल्यान गोंयची सगळी जनता तशेंच वेगवेगळ्या पक्षांचे राजकारणी आपल्याक फावो तसो अर्थ घेत आसा. आनी त्या मायकल लोबोच्या ह्या वेगवेगळ्या स्टेटमेंटाच्या फाटभुंयेचेर आमचो प्रुडंट मिडियाचो मतदार राजा लेडीज स्पेशलाचो जो हो प्रोग्राम आसा तो आमी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर सद्या घेवन येतात. आनी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सींतली जशें आमी म्हणटा की हांगासरले जे
मतदार आसात, हांगासरल्यो ज्यो बायलो आसा, हांगासरले जे लोक आसा, तांचे जे पोट आसा ते चडशे ट्युरिजमाचेरूच भरता. आनी कलंगूट जो एरिया जी आसा ती सद्या ट्युरिस्ट एट्रॅक्शन जाल्ल्या कारणान हांगा वेगवेगळे ट्युरिस्ट दर दिसा येत आसा. आनी ट्युरिस्टांच्या येड्यानूच हांगा खंय तरी हांगासरले लोक आपले पोट भरतात. तांचो वेवसाय जो आसा तो मुखेलपणान ट्युरिजमाचेरूच चलता. आनी अशा वेळार खंय तरी कोविडाचें संकट आयलें, खंय तरी कोविडाक लागून म्हारगाय वयर सकयल जायत आसा. आनी अशा वेळार आमची जी मतदार जी आसात, बायलां जी मतदार आसात, तांचे कडेन आमी सद्या उलयतात. आनी प्रत्येक बायल सुद्दां आज खंय तरी वेवसाया भितर फाटी ना. जर तिचो घोव वेवसाय करता जाल्यार बायल त्या वेवसायान तांकां मदत करता, घरूय चलयता, वेवसायूय करता. अशी आमची बायलां जी आसात ती हांगा कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी भितरूय आसात. आनी आमी आमचो हो प्रवास कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर सद्या घेवन येतात. भोवया कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर, जाणून घेवया हांगासरल्या बायलांची मतां. मतदार राजा लेडीज स्पेशल, प्रुडंट मिडिया. मतदार राजा लेडीज स्पेशल बार्देस तालुक्यांतलो आमचो प्रवास आतां कलंगूट हांगासर पाविल्लो आसा. तशें पळोवंक गेल्यार गोंय हें एक ट्युरिस्ट एट्रॅक्शन आनी तातूंतल्यान कलंगूट हें खूब फेमस आसा. अख्खे गोंयचे, अख्खे भारताचेच न्हय जाल्यार अख्ख्या जगावयले ट्युरिस्ट हांगा कलंगूट येतात. आनी कलंगूटचो सद्या जो आमचो आमदार आसा मायकल लोबो, आतां जवळ जवळ ताज्या टेन्युअराक 10 वर्सां जालीं. सतत 2दा ताणें कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीक विधानसभे भितर रिप्रेझेंट केल्लें आसा. आनी आतां सद्या कलंगूटचो जो आमदार आसा मायकल लोबो, तो मंत्रीमंडळा भितर मंत्रीपदूय भुशयता. सद्या ताका मंत्रीमंडळांतूय रिप्रेझेंटेशन मेळिल्लें आसा. भाजपा तर्फे तो हांगासरलो आमदार म्हणून सद्या कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीक रिप्रेझेंट करता. आनी आमच्या मतदार राजा लेडीज स्पेशलाची जी ही सिरीज आसा ती सद्या हांगा कलंगूट हांगासर पाविल्ली आसा. आनी कलंगूट हांगा कामोती वाड्यार आमी सद्या आसात. आनी कामोती वाड्यार कांय बायलां आमकां हांगा मेळिल्लीं आसात. मतदार राजा लेडीज स्पेशलाच्या ह्या सिरिजा भितर कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा थंय आमी सद्या थंयसरल्या बायलां कडेन उलोवया आनी जाणून घेवया तांची मतां. मतदार राजा लेडीज स्पेशल, प्रुडंट मिडिया. आमकां म्हणजे डेव्हलपमेंट कांयच जावंक ना. आमी कांदोली मार्केटान बसता, आमकां येदोळ मार्केट बांदून दिल्लो आसा. हे भायले लोक येवन आमकां सारके स्वता आमी कितलीं वर्सां जालीं आमी लेटर केलें, सगळें केलें, पूण कांय फायदो जावंक ना. हे मायकल लोबोनी आमकां कांय हेल्प करूंक ना, ना आमचे पंचायत आमकां हेल्प करिना. आमकां सारकी मागीर रस्त्यार खंय उडयलेलीं आहा. आमकां कांयच फायदो जायना. आमी रात दीसभर एका तेका फोन मारता आमकां गिरायक जावंक जाय म्हणून, कांयच जायना. वयता थिंगा हे भायलो लोक भरलेलो आहा सगळ्याक. आमकां लायसनां काड, हें काड, तें काड म्हणटा. आमी सगळें केलेलें आहा, आमचे प्रूफ आहा. तेंच्या कडेन कितें आहा? तेच्या कडेन कांयच ना. ते सुशेगाद दिखता वयता बाजारांत भायलो लोक सगळो. आनी वयल्यान इसल्यार झगडोंक येता आमच्या कडेन. हांवें कितलें तें धरलें, व्हरोन ब्लेजाक सांगलें, कोणाक सांगलें, कांय फायदो ना. ते म्हणटा आमी तांकां लायसन दिवंक ना. दिनासतना कळ्ळें विकता ते. काय आमकां कांयच फायदो ना. आनी कांयच हिंगा डेव्हलपमेंट जावंक ना सारकें. आमकां मार्केटाक सांगलें तेणें टॉयलेट बांदून दिता म्हणून. खंय दिला टॉयलेट? आमकां मुतोंक वचोंक मेळना, आमकां आगोंक वचोंक मेळना. खंय हागपाचें आमी, खंय मुतपाचें आमी? कांय फायदो ना, नो यूज. कितें केलां? वयता थिंगा कचरो कचरो कचरो, घाण सगल्याक. कस्टमर पासून येता, कांयच करिना ते कस्टमर. येता आपलें फकत कोत्ता म्हणटा ते फकत हिंगा मसाजी चलताय. बिचाचेर मसाज कोणाचे? आमचे एका न्हू, आमच्या गोंयकारांक कांय ना. सगळे हे गांठी मसाज कोत्ता. फोरें म्हणल्यार ती बीच आमकां दिल्लेली कोण आमकां गोंयकारांची येवन ट्युरिस्टांनी हें करपाक. आतां ते कितें कोत्ताय, सगळे बिचार कोण गांठी येताय, मसाज ते कोत्ताय, सिगरेटी ओडटाय, ड्रग्स सगळे ते विकताय हिंगा. सगळे इतली पॉल्युटेड केले आमचे बिची तेणी सारकें. ओके ओके. सो कलंगूट हांगा तुमचें कितें मत आसा की हांगा ड्रग्स बी तशें आसा कितें? आसा ते विकताय, गांठी विकताय, बसोन विकताय, चोरी विकता ते सगळे. आमी दवरले कितले तांकां, आमी कितले ते दवरले तांकां, दाखयले तांकां. ड्रग्स विकता आसतना ड्रग्स न्हू, ते कितें कसली कार्डां मदीं हें कोत्ता कितें. मसाजाचे टाउट्स ते सगळे टाउट्स बाउट्स चालूच हिंगा. आमी स्वता वचून धरून दाखयले तांकां, तरी कांयच फायदो ना. लंगी विकताय,
दुसरे कापड हे बिचाचेर भोंवता आनी आमचे कोण बावडे शॉपांक घालून हा पळय ते मेले ओके सगळे ते भोंवन भोंवन ते विकताय भितरले भितर मसाजी करून ते हे करताय आमी जायते तुमचे म्हणणे आसा की हांगा इल्लीगल चलता हय इशू घेवन आमी पंचायतीन गेलेली मायकल बसीन गेलेली पूण कोणेच आमकां हें करूंक ना अजून पासून मायकल लोबोन कितें सांगलें ह्या इशूचेर ना आमी पयलें सांगलेलें ताका हें जाता म्हणून आमी आमचें नुस्त्याचें हें घेवन गेलेलीं तेजेशीन इशू हय तो नुस्त्याचो आमी कित्याक लागून गेलेली की नुस्तें आमचें अशें आमी म्हाजो धंदो आहा आमचे गोव नुस्तें मारता सो आमी तें नुस्तें हाडटा तें आमी नुस्तें दिसभर थिंगा उरताय ते कितें करताय गांठी येताय नुस्तें घेताय 10 म्हणल्यार 9 म्हणल्यार ते घरा पावले इकून आनी आमी आकोल 12 1 थिंगाच हाय टॅक्सीचे भाडे मारूंक वयता मागीर नुस्तें विकता 10-11 म्हणल्यार ते भाडे मारताय ते मागीर टॅक्सीचे भाडे मारता आमकां आतां नुस्त्याचें गिरायक जायना आमी शिकेले धाकटुलो गाडो घालून धंदो स्टार्ट केलोलो कितें फ्रुट्स विकताले ते पासून मायकल लोबन आमचो काडून उडयलो मायकल लोबन म्हाका सांगलें की तुका बरो बांदून दिता म्हणून गाडो कार पार्किंगान तेणी बांदून दिता म्हणून आमकां खंय दिला तर तेणी सगळे पंचायतीच्या मेंबरांक गाडे दिले एकल्याक पंचायत जोडिना पंचायत जाय ते जोडटा तांकां कसली हें लागल्या तुमचें म्हणणें आसा की गोंयकारांक हांगा पोटाक लावपाक जाय गोंयकारांक लावंक जाय फक्त गोंयकारांक आतां वयता थिंगासर गांठी सगळे गाडे घेवन आहा आडसरांच्या आनी कोल्ल्या आनी आमच्या गोंयकारांचे काडून उडयल्या धंदो आमच्या गोंयकारांकूच दिवचो हे न्हू गांठयांक फकत धंदो आमच्या गोंयकारांक दिवचो कित्याक आमी धंद्याक आमी तेंचेरूच हाय ट्युरिस्ट येता पळय तेंचेरूच आमी पोट भरता हिंगा सगळीं जाणां सो आमच्या गोंयकारांक फूल सपोर्ट दिवचो हेणी म्हजें नांव मारिया रावता खंय हे पळय कामोती वाड्यान न्हू XMLE फाटल्यान रावता आमी ओके XMLE हें आनी आमचे फाटल्यान कोणाचें आग्नेल XMLE न्हू पळय म्हाका वाट ना हांव जायतें वाटेक लागून झुजलें तें मायकल लोबोशीन पासून गेलें पांयां पासून तेजे पडलें हांव सरी म्हाका वाट ना म्हाजो घोव घरान आहा येवंक जायना म्हाज्या घोवाक व्हरोंक भायर जायना आनी भुरगीं आहा म्हाजीं तुमच्या भुरग्यांचें तुमी चिंतून सगलें केलें आनी म्हाका रस्तात घालें थिंगा कोणा भायलें म्हणून सुणी म्हूण दिसलीं तांकां सुणी आमी सुणी म्हूण तेणी चिंतलें आमकां त्या सुण्यांक रोड ना म्हूण तूं यो आनी पळय हांव फोटी सांगता जाल्यार म्हाज्या फुडल्यान यो आनी पळय म्हाका कोहो रोड आहा पळय तो पावस येयलो भितर येवंक जायना म्हाजो जावंय येयलो मोटोच बायक घेवन थिंगा हाला जमनीर पडलो बरो म्हूण बरो हेल्मेट आहलें सेफ जालो तो ध्यान मिस्ता राखलो ताका इतलें आमकां भायर सरोंक म्हाका पावसाची पासून वाट जायना घोवाक घेवन हांव कशें भायर सरतलें बायल मनीस सांग तूं जाणटो न्हू गो ताका एटॅक येवन तो भितर आहा आतां 7-8 वर्सां जावय पूण कोणें चिंतूंक जाय आहलें फुडलीं घरां बांदता पळय तेणी चिंतूंक जाय आहलीं ही बाबा आहा सगलीं एकूच आमी सगल्यांक निवडून हाडलें आनी आमचीच हें मारलें कितें मारलें इतल्या वर्सांच्या पिळग्याच्या घराक वाट ना केली तेणी ओके आनी आमी वयता आतां दुसऱ्याचे वाटेन हांव भायर सरता केन्नाय शॉर्टकट आहा पूण म्हाजो घोव केन्नाच भायर सरोंक ना फकत तो भितरल्या भितर बोडी घेवन भोंवता आनी आमी पळय सिनियर सिटीजन गेस्टां येतालीं 2 वर्सां जालीं आमकां गेस्टां ना आतां आमी तुमचे पीजी पेईंग गेस्ट दवरताली तुमी हय गो 3 रूम आहा वयर तेजेर आमी पोट भरतालीं म्हाजो घोव आनी हांव वखदां सगळें आमी तेजेरूच चलयतालीं 2 वर्सां पासून आमी आतां पाद्दिशेर जाता आमी पयशांक कोण पळयता कोण पळयना कोण विचारना पासून ओटाच्या टायमार ते येता सगळें विचारपाक अहें कोत्तेलें तहें कोत्तेलें कितें केलां कांयच करूंक ना कोणेंच आतां येतेले हांव रावलां ताका सगल्यांक धांवडोवन व्हरपाक फोटी न्हू हांव रावलांच तें चिंतून म्हाजी वाट पासून सगल्यांनी बंद करून सोडल्या कित्याक आमी गांठया येवन रावल्या गो आमी नीज गोंयकारां मुगो क्रिस्तांव आमी नीज गोंयकारां आमी तुमकां हेल्प करता आनी तुमीय क्रिस्तांव तुमी दुसऱ्याक हेल्प करूंक जाय पळय आमी हॉड्ड्यार घेवन वयची ना हे हिंगा सुद्तेले आमचे मनशां आसोना पळय घरां आहा मनशां आहा ना ओहले आनी गॅस्ट हावजाक कितें जालां आतां पंचायतीन आमचे पयशे सामके गेले 2 वर्सां आमकां गेस्टां ना न्हू तुमी पयशे घेवंक उपकारना आहले आमचे एक जालें मागीर ट्युरिजमान गेली आमी कितल्यांक गेलीं 2-4 पाट मायकल लोबोशीन गेलीं तो म्हणून लागलो कोत्ता ना मागीर ताणें 50% केलें पूण पयशे खूब गेले आमचे 3 रुमांचे पासून आमचे पयशे GST लायता आमकां मागीर 3 रुमांक बाहले हाड म्हणटा पॉल्युशन हाड कुसले आमची घरां तुमी कुसलेल्या हितून रुमान हितून रावता पळय त्या ऑफिसान ते साफ करा मुगो आमी आतां आमकां जाय तो टायम आहा चिंतूं कोण बरें कोत्ता आमी सगल्याक हाडून पळयलें BJPकूय हाडून पळयलो काँग्रेसाकूय हाडून पळयलो आतां आमचें तें तकली 5 वर्सांक आतां कोण बरें कोत्ता तो आमी पळयतली आनी वोट मारतली वोट मारपाक म्हाजो घोवूय हांवूय आहा ओके 2 जाणां आमी एका घरान आमचो वोट आमी चिंतली आनी मारतली आमकां काँग्रेसूय नाका आनी BJPय नाका कांयच करूंक ना कांयच करूंक नाका दोय
मायकल लोबोन इतलें डेव्हलपमेंट केला जाल्यार डेव्हलप म्हणजे तेणें रोड वायडन केल्या पूण रोड कोणाक ही पळय हॉटेलां पळय सगळीं आहा तेंच्यो कार्स आहा रेंटल हें आहा पळय तेंचे म्हणजे तेंकां हें जाल्लेले आहा त्यो तेंचे कॉन्टेक्ट आहा त्यो सगल्यो कारी पळय आसता तेंच्यो हेज्यो गॅस सगल्यो वाटेक आसता हे रोड वायडन करून कांयच फायदो ना हय सगळे वाटेर पार्किंग आहा तो हे ट्रॅफिक जॅम जाता ते बरें जालें आनी हॉटेलां भायले भायले दिल्लीचे लोक हांगासले लोक सगळे येवन इतली व्हडलीं व्हडलीं हॉटेलां बांदल्यात आनी लोकल जी मोदे म्हणजे चारूय वाटांनी 4 हॉटेलां आहा व्हडलीं व्हडलीं मोदें एक लोकलाचें घर तेका ना कसलें कनेक्शन मेळना कांय ना मेन म्हटल्यार तेका उदकाचो प्रॉब्लम लायटीचो प्रॉब्लम आतां लायटीचो प्रॉब्लम हेच आमी हें डेली फेस करता राती पासून आमगेर लायट नासलेली ती म्हणटा तेणें आतां डेव्हलपमेंट तेणें आख्खें हांगा कांदोळी काबार करून सगळें कॉन्क्रीट जंगल करून दवरलेलें आहा सगळे भायले लोक आनी दादागिरी व्हडली लोकल्सांच्या तेंच्या दारान तेंचें मेळ्ळें उदक सगळें तेंकां ना सिवेज सिस्टम तेंचो सामको ना स्विमींग पुलाचें उदक लोकांच्या दारान येता आमच्या पासून दारान येता आमकां भायर पासून सोरोंक वाट ना वयल्यान सांगत जाल्यार ती कांय करो पंचायतीन तर कंप्लेन केले पंचायत कांय करिना तेंच्या अगेन्स्ट एक्शन घेयना ती म्हणटा वी कांट नो वेदर इट इज रेन वॉटर ऑर सिवेज वॉटर हो प्रॉब्लम आमी डेली फेस करतात आनी हेका उदकाचें तो हें उदक केन्नाय येता केन्नाय आसना पूण चड करून आमकां लायटीचो प्रॉब्लम सामको चड वयसान खंय गेल्या ती तुमकां खबर ना वयसान एकूच फेस वयता वयसान तीच लायन वयता वयसान जाल्यार सगळीं वचोंक जाय न्हू आख्खे कांदोली माची पूण जेन्ना लायटी वता तेन्ना ह्या हॉटेलकारांच्या बिझनसाक एफेक्ट जायना ना तेंचे कडेन व्हडले व्हडले जनरेटर आहा न्हू ते गरीब लोक खंयचो जनरेटर लायतले जनरेटर आहा न्हू आनी ते आवाज सोसूंक जाय ते येदो व्हडलो आवाज आमकां येता इतले वास येता सोसूंक जायना पयलीं हे दिसांनी गरमेच्या दिसांनी तर लायट गेली ती गरमी आनी ती आवाज तो सोसून सामकी म्हाका मायग्रेन आहा ती आनी ती मायग्रेन स्टार्ट जाली तो आवाज आनी ती गरमी आमच्यान सोसूंक जायना तो म्हणटा आपल्या मिसेसीक आपूण शिवोले कॉन्टेस्ट करपाक सोदता त्या हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा म्हाका जाल्यार दिसना तेका कोणें चान्स दिवंक जाय कित्याक हांगा तेणें वाट लावन उडयल्ली आहा भायल्या लोकांक लोकलांक कितें फायदो केलोलो ना तेणें आनी म्हाका दिसना फुडाराक आनी कितें करतलो फकत तो आपल्याची पॉकेटांत भरतलो आनी भायलेकूय आतां रेडी केल्या चोरूंक कोता म्हणून तो आतां शेवलेन धांवला रस्तो करपाक हिंगा लोक आपणाचो हेजोच रस्तो पळयना सारको कितें जाला पळय तो शेवले तो रस्तो करूंक गेला पयलो तुजेच कॉन्स्टिट्युन्सीचो रस्तो पळय न्हू हूंय वोणे पडल्यान कितें ते पयले पुरोय न्हू शेवलेन कित्याक करूंक गेला शेवले तुका लागता तुजे बायलेक आतां बसूंक जाय म्हणून थिंगा शेवलेन गेला तूं तुज्या पयलो हिंगासर करून रस्तो दाखय न्हू सारको ही घाण पळय वास येता ती तुका दिसना तूं भोंवनाय आं गॉडमिनेशन सदांच घाण मारता सेफ्टिकाची ती क्लियर करूंक जायना तुज्यान आनी तेंच्या बायलोय तर बोवाड मारताय शिवोलचे आमी आयकलां शिवोलचे बायलोय बोव मारता की तूं आनीक हिंगा येयत नाका म्हणून आमचे हेतून नाकाच म्हण हे सायडीक तुवें चोरून काबार जाला तूं आनीक त्या सायडीक येनाका म्हणून हे पासून आमी आयकलां ते बायलांचे ती बायलो म्हणटा पळय ते शिवोलचे ते म्हणटा तुका आमी चान्सूच दिवची ना तूं येयना जाल्यार बरो म्हणून आमच्या वयल्यान हे म्हणून ते बायलो थिंगा म्हणटा हे आमी आयकलां ओके सो तुमकां कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आतां कितें तरी चेंज जाल्ली जाय खूब आमचे ट्युरिजम एरिया ही आतां आमचे लोक खूंय सान आमच्या हेतून येता सो ते आमकां सगळें चेंज जालेलें जाय हांव अन्नावाड्यांतली लवांडे सुपर मार्केटीच्या फाटल्यान आमकां रस्त्याक आमकां रस्तो करपाक आमी जागे दवरलेले सगळ्या गांवच्या आमी लोकांनी 4-5 जाणांनी रस्तो जावपाक पूण 15 वर्सां जालीं हो रस्तो जायना आनी थिंगासोर आमी गरिबांशीन ह्यो ग्रेस्त मनीस येवन रावलो आनी तेका भियोन हे पॉलिटिशियन आयचो दीस पासून ते हात घालिना रस्तो करूंक कितले फरायन पंचायतीन घाल्लो पूण एक्स MLAन आमकां हेल्प केलेलो हो जागो आमकां तेंचे कडेन आग्नेल फेर्नांडीसान की हो जागो आमकां दवरपाक म्हणजे तेंच्या व्हडल्या मॅक फेर्नांडीस तेका हें करून मॅकाक लावन तेणेन आमकां जागो दवरलेलो पूण तेन्ना सान आयचो दीस पासून तो रस्तो जावंक पावोंक ना कित्याक लागून जावंक ना जायना के येतात इन्स्पेक्ट करता ग्रामसभाक घालता पूण हांव नको तेका कितें जालां म्हणून कार पार्किंग कांदोळी आहा कांदोलीम थिंगा आतां केन्नाय विचारीत जाल्यार तो म्हणटा ट्युरिजमाक लागता तें आतां आमी पळय गाड्याक घातलेले पंचायतीन बरोवन तेन्ना तो म्हणलेलो म्हाका प्लेस कितें ट्युरिजमाक तूं लेटर कर हांवें ट्युरिजमाक लेटर केलें आमकां मेळोंक ना जाल्यार ट्युरिजमाक जर लागता ह्या पंचायतीन पळय कामाक मेंबर आहा तेंकां हे गाडे कशे मेवले तें म्हाका विचारपाचें आहा मातशें मायकल लोबाच्या कानार घातल्यार जाता तें हे वॉर्ड मेंबर आहा पळय कोण कोण वाड्याचे तेंकां एकल्याक गाडो कसो मेवलेलो आसा पळय तें कळपाक जाय आमकां दिवंक ना म्हाज्या कडेन लेटरी आहा सगळ्यो आसा तेणी म्हाका ब्लेजान सांगलें तूं ट्युरिजमान वच आनी लेटर घाल म्हणून म्हाका रिप्लाय धाडलो तेणी जायना म्हणून अरे
ट्युरिजमाचो जागो न्हू मेळना म्हणून सांगलें तेणी. तर त्या लोकांकूच कशें गावले पळय ते मायकल लोबोच्या मातशें कानार घालपाचें. इतले मायग्रंट्स बोल्ल्या आमच्या गोंयांत आमकां इतली भिरांत दिसता की आमच्या भुरग्यांक पासून सोडपाक, कित्याक ते खंयच्याय वखदार भुरग्यांक पासून किडनॅप करतात. चोरून पासून हेज्या आदी येयलेलीं हा आनी हेणीन मायग्रंट्स बोल्ल्या इतल्या आपल्या फायद्याक न्हू, आमच्या गोंयकारांच्या फायद्याक हाडल्या वोटिंगाक लागून. आतां ते आमी कॅन्सिलेशनाक घालतात तेंचें, ते कॅन्सिलेशनाक घातल्या पासून ते कॅन्सील करतात तेंकां पासून तेणीन बेकडान दवरल्या. कित्याक तुमी कॅन्सील करी नाका तेंचें म्हणून. कित्याक तेंचें करी नाका कॅन्सील? तेंकां गोंयान रायट हा वोट मारपाक? तेंच्या गांवांनी तेंची भाटां ना नाल्यार तेंकां सांगात थिंगा सगलें कॅन्सील करात आनी हांगाच रावात म्हणून. आमच्या गोंयानूच कित्याक रावता ते? आपल्याक जाय तेन्ना बिजनस केले, आपल्या गांवांक गेले, जोडले हिंगासोर गांवांक गेले, गांवांक व्हडलें घर बांदलें, हांगासर रावले, जोडले, गेले. आनी आमी कितें करपाचें? उपाशी मरपाचें गोंयान? गोंयकारां कडेन कांयच ना. गोंयकार फकत वोट मारपाक आनी ताका वयर काडून फेलीस करपाक आनी गोंयकारां भिकेक बसपाची. हे पळय व्हडलीं व्हडलीं बिल्डिंगां बांदल्या गांठयान कोडेन आनी आमकां गोंयकारां कडेन कांयच ना. फकत ते कडेन वयर हालां घरां बांदून हिंगा जोडटा, थिंगा वयता, थिंगा वयता, हिंगा येता. ते सगळे तेंच्या गांवांत आमी गेल्यार आमकां वोट दितेलीं ती आमकां सिनियर सिटीजन आमकां बिजनेस करूंक दिवचे ना. ती तरी येवन गोंयाक येवन तरी गांठया सगळीं भायलीं लोक तरी येवन गोंया बिजनेस केलो. आमचे भुरगे फुडें कितें करतले? तेंचेशीन कामाक रावतले, आमी नीज गोंयकारां जावन ती हिंगासर येवन टॅक्सी घेवन घरां बांदून भाड्याक दिवन हें करून तेणी कितलीं जाणांनी घरां बांदलीं आराडे भाड्याक दिता. आनी आमचें धाकटुलें घर आहा तें आमकां रावोंक फकत रावोंकूच आमचें पोट भरूंक नाका. फकत घरान रावलें जालें आनी ते रेशनाक तांदूळ इतले दिता साक भर ते जेयल्यान न्हिदलें घरा जालें इतलें, दुसरें कांयच ना करपाचें. तेणीन बांदलीं घरां भाड्याक दिलीं, टॅक्सी घेतल्यो, गाडे घातले, आनी कितें केलें? नुस्तें सगळे तरी धंदे तेंकांच जाल्यार आमकां कितें? आमचे फुडें भुरग्यांक बिजनस कितें? कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आमी सद्या हांगा कामोतीवाडो कांदोळी हांगा सद्या आसा आनी ही सगळीं बायलां सद्या हांगा आमच्या बरोबर आसात. आनी पोट तिडकीन त्या बायलांनी आज खूब अशे विशय हांगा आमचे समोर मांडिल्ले आसा आनी पोट तिडकीन ही बायलां आज हांगा उलोवपाक भायर सरल्या. आनी आमच्या मतदार राजा लेडीज स्पेशल प्रुडंट मिडियाच्या बार्देस तालुक्यांतल्या ह्या सिरिजा भितर आज आमकां अशें दिसून येता की फक्त दादलेच न्हय जाल्यार बायलांकूय उलोवपाक तोंड आसा. संवसार चलोवपी जी बायलां आसा ती संवसाराचो गाडो ओडटना जेन्ना तांकां वेगवेगळे इश्यूज हांगा नजरेक येता, वेगवेगळे इश्यूजांचो तांकांय बी त्रास जाता. प्रुडंट मिडिया मुद्दम जावन आमच्या गोंयच्या वेगवेगळ्या तालुक्या भितर हो प्रवास करता. इलेक्शन लागीं पाविल्लें आसा, इलेक्शनाची गरमी वाडत आसा, राजकारणाची अनिश्चितताय, वेगवेगळे उमेदवार ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षान, आज ह्या पक्षान जाल्यार फाल्यां त्या पक्षान. म्हाका हेंय बी हांगा सांगपाचें आसा की सद्या आमी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आसा, बार्देस तालुक्यांतल्या आमच्या प्रवासा भितर. मायकल लोबो जशें की अख्ख्या गोंयाक खबर आसा, मायकल लोबो वेगवेगळे स्टेटमेंट करता आनी हे स्टेटमेंट करता आसतना तो आपली राजकारणांतली अनिश्चिततायेक आनिकूय तो वाट मेकळी करून दिता. कारण सद्या मायकल लोबो जरी भाजपा भितर आसा तरी फाल्यां जेन्ना हो आमचो एपिसोड टॅलिकास्ट जातलो घडये सांगपाक शकना मायकल लोबो भाजपात आसतलो काय आनी खंय आसतलो तो आमी सांगपाक शकना. पूण तरी आसतना मायकल लोबोन 10 वर्सां जालीं कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान तो आमदार म्हणून विधानसभेत प्रतिनिधित्व करता. जरी फाल्यां ताची भुमिका कितें आसतली आमी सांगपाक शकना. ही सगळी जी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सींतली जी बायलां आसा ती हांगासरलींच आसा आनी ती कितलींशींच वर्सां जालीं ती वोट करतात. ताचे वेगवेगळे इश्यूज जे आसा ते तांणी हांगा हायलायट केल्ले आसा आनी आज प्रुडंट मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आपलो आवाज ती अख्खे गोंयभर पातळावपाक सोदता. मायकल लोबो खातीर तांणी वेगवेगळ्यो मॅसेजीसूय हांगा दिल्ल्यो आसा. जी पळय तांकां त्रास जाता ती पोट तिडकीन ती बायलां हांगा उलयल्लीं आसा. प्रुडंट मिडियाचो इतलोच उद्देश आसा की आमचे जे गोंयचे वोटर्स आसा
तांच्यो समस्या तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांकां जावपी समस्या आमी अख्ख्या गोंयभर दिवपाक सोदता. जे वेगवेगळे उमेदवार इच्छूक उमेदवार हांगा कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान इलेक्शन लडोवपाक सोदता तांच्या खातीरूय बी ह्या बायलांनी वेगवेगळ्यो मॅसेजीस दिल्ल्यो आसा आनी जे कितें ती उलयल्या ती तांकां त्रास जाता तांकां खऱ्यांनीच त्रास भोगता म्हणून आज तांणी आवाज भायर काडिल्लो आसा. प्रुडंट मिडियाचो जो हो तालुका लेवला वयलो जो आमचो मतदार राजा लेडी स्पेशल आसा तो सद्या आमी बार्देस तालुक्या भितर आसा आनी जशें हांवें फाटल्या एपिसोडान सांगिल्लें आसा की बार्देस तालुको हो खरेंच धगधगतो विशय जाल्लो आसा. 6 ते 7 मतदारसंघ बार्देस तालुक्या भितर पडटा आनी प्रत्येक दिसा बार्देस तालुक्यान वेगवेगळी डेव्हलपमेंट्स आमकां पळोवपाक मेळटा. आमचो हो मतदार राजाचो लेडी स्पेशलाचो प्रवास चालूच उरतलो. प्रुडंट मिडिया पळयत रावात. प्रुडंट मिडिया लेडी स्पेशलाचो आमचो आतांचो प्रवास जो आसा सो सद्या कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर चालू आसा आनी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या सावतावाडो हांगा आमी सद्या पाविल्ली आसा आनी पुराय ह्या प्रवासा भितर कलंगूटचे जे बारीक शारीक शॉर्ट्स तुमी आतां पळयले चडशे पळोवंक गेले जाल्यार हांगा ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आशिल्ल्या कारणान कलंगूट हो वाठार सदांच गजबजिल्लो कसो दिश्टी पडटा आनी ह्या गजबजिल्ल्या वाठारा भितर चडशे वाटेर सगळे ट्युरिस्ट आनी फूल कलंगूट हे 24 वरां अवेक आसता अशें म्हणल्यार अजाप जावचें ना. पूण ह्या कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर अशे वाडे आसात अशे जागे आसात जंय आमची गोंयची बायलां नॉर्मल आनी रेगुलर अशे लायफ जगतात. आज आमी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर भोंवता आसतना आमच्या सावतावाडो ह्या वाड्यार आमी सद्या पाविल्ली आसा आनी हांगा कांय एक्टीव अशी बायलां आमच्या मदीं सद्या उपस्थित आसा. जाणून घेवया तांची मतां. प्रुडंट मिडिया लेडीज स्पेशल. तुजें नांव कितें? माझे नाव इशिका हळदणकर. इशिका आतां तुमी इतलीं वर्सां कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर रावता. आतां जवळ जवळ 10 वर्सां जालीं मायकल लोबो तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान आमदार म्हणून निवडून येता. सो ह्या 10 वर्सां भितर मायकल लोबोन कितें कितें डेव्हलपमेंट्स केल्या आनी आनीक कितें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय अशें तुका दिसता? आता डेव्हलपमेंट केल्या म्हणजे पळोवंक अशी तर जाल्यार आमचे इंटरनल रोड सगळे पेवर्स घातलेले आहा. लोकांच्या दारांनी पेवर्स पावल्ले आहा. थोड्यांचे उरल्या जाता काम चालू आहा. आनी मेन म्हणजे आतां कितें जातालें कोणी मेलो जाल्यार आमकां तेंची डेड बॉडी व्हरून बांबोळी नाल्यार म्हापशा मॉर्गान घालची पडटाली. आतां कितें जालां मायकलान कितें केलां की हांगा तें मॉर्गूच हाडलां. सो ते डायरेक्ट फ्रीज येता आनी घरान पावयता. आदीं कितें जातालें भंय दिसतालो लोकांक बाबा मोडे राखचे पडटा भियातालो लोक. आतां कितें जाता तो कोण भियाना. आतां ते मोड्याच्या सायडीक भुरगीं पासून बसून रावता रातची म्हणजे ते मिशिनाच्या सायडीक तेतून ते एक बेस्ट जाला कित्याक पेपर वर्क जायना. मेन म्हणजे मोरतल्याच्या घरान कितें सगळे सॅड आसता पळय आनी पेपर वर्क करपाक मातसो टायम लागता तेंकां. सो ते भियाता ते जाता ते मेन म्हणजे जायना लोकांचो टायम सेव जाता हांगासर. आनी मेन म्हणजे कितें आमकां आतां तेणी आतां आमचे हांगासरले आमचे एक कार्यकर्ते आमच्या वांगडची बायल दिपा आसगांवकर ते पिड्ड्यार जाली 4-5 वर्सां पयलीं. सो तेचे एक वीश आसली की ते थंय एक हें बांदचो म्हणून बस स्टॉप. सो तेणी तो बस स्टॉप बांदला आनी तेचें नांव दिलां त्या बस स्टॉपाक. ते एक बरें केलां म्हणजे एक तेची आमकां सदांच उगडास येता थंयसर थंय पावले की न्ही. सो तुमी ते पळोवंक शकता तुमकां दाखोवं शकता आतां वाटेक ते. आनी मेन म्हणजे खूब जायते केलां तेणी सांगीत जाल्यार हें जावचें ना म्हटल्यार अशें की आनी येवचो फुडें म्हाज्या हिसपान येवचो. कित्याक म्हाका दिसता की आख्या कलंगूटान कोणूच तुमकां कितें वायट सांगचो ना. सांगीत ना म्हणिना हांव सांगीत म्हटल्यार कोणूच हो सारकें पर्सनल हितून वायट सांगचो की तो पर्सनली न्हू ईच एंड एवरी वनाक पावल्लो आसा म्हाज्या हिसपान. जाल्यार कोणायकू सांग तेचे कडेन तूं केन्नाय वच तो केन्नाच तुका ना म्हणिना. केन्नाय फोन करा केन्नाय कितेंय करा म्हणटा तो पावता. कोणाचें कितें आहा आसतलें थोड्यांचें तें जातलें सगळ्यांचें तें जायना. सो आनी कितें डेव्हलपमेंट भितर ह्या कलंगूट कित्याक कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी जर तुवें पळयलें इट इज फेमस एज ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन. हांगा चडशे ट्युरिस्टांची येरादारी आसता. सो चडशे तुमच्या लोकांचें पोट जें आसा तें ह्या ट्युरिजमाचेर चलता. सो ते विशयी तुका कितें सांगपाचें आसा? तो एकट्या कडेन तें जावपाचें ना. आमचे ट्युरिजमाचे कितें प्रॉब्लम आहा पळय ते कित्याक मेन म्हणजे टॅक्सीचो प्रॉब्लम बायकींगचो प्रॉब्लम टाउट्स बिचार भोंवता ते
तेचे कोण आयकाना. मेन म्हणजे पुलिसांनी आयकचें पडटा, ते कोण आयकाना हांगासर. आनी मेन आमचो प्रॉब्लम टावट्स आहा पळय ते, आनी ते बी सगळे भायले गोंयचे हांव पिड्ड्यार जाता हांगासर. हांव स्वता बायल जावन म्हाजें घर रोडार आसा, हांव स्वता रातचें उबें रावता रोडाचेर. म्हटल्यार इतलो भंय दिसता, तरी सुद्दां हांव गॅस्टांक कितल्या सेफ करता. हांव तांकां हात करून सांगता, कित्याक सांगपाकूय भंय दिसता, कित्याक ते घाटी, ते येवन आमकां मारूं शकता. मागीर हांव तांकां एक्शनीन सांगता की तुमी चला, तेंच्या वांगडा तुमी इनवॉल्व जावं नाका म्हणून. कितल्याच जाणांक सांगता हांव. आं कित्याक फ्रायडे सॅटर्डे संडे जाल्यार तूं पळोवच नाका बी हांगासर रोडाचेर भोंवता पळय टावट्स ते. आं तो मायकल म्हणून एकटो कितें करतलो. आनी पंचायत म्हणून कितें करतली. पंचायतीक कॉल कर, आफ्टर 12 तेंचे फोन स्विच ऑफ. फक्त एकट्याचोच फोन ऑन आसता तो मायकलाचो. कितलो म्हूण डिस्टर्ब करतले ताका आमी. सांगू शकना, कित्याक तो आख्खो दीस काम करता. म्हाका आनी एक मुख्य क्वेश्चन तुमकां विचारपाचो आसा की सद्या मायकल लोबो जो स्टेटमेंट करता तो अजून 100% सांगपाक तयार ना की आपूण BJPंतल्यानूच हांगा उबो रावतलो काय इंडिपेंडंट रावतलो काय आनी खंयच्या पार्टीक वतलो ते ताणें अजून सांगलें ना. पूण फाटल्या 2 टेन्युअराक तुमी ताका BJPंतल्यान निवडून हाडिल्लो आसा. फाल्यां येदा कदाचित ताणें आतां रिसंटली जयेश साळगांवकारान पार्टी चेंज केली. फाल्यां जर मायकलान पार्टी चेंज केली, तो इंडिपेंडंट रावलो किंवा आनी खंयच्या पार्टीक रावलो, जाल्यार तुमची भुमिका कलंगूटच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या वोटर्सांची भुमिका कितें आसतली? आतां वोटर्सांचें हांव सांगूं शकना. म्हाजें हांव सांगता पर्सनली, म्हाजें आनी म्हाजे फॅमिलीचें आनी हे एक 4 हेंचें सांगूं शकता हांव. वाड्यावयल्या बायलांची. कित्याक जाणाय सगळ्यांचें सांगूं शकना. वाड्यावयल्या बायलां सगळ्यांचें सांगूं शकना, थोड्यांचें सांगूं शकता. कित्याक जाणाय 2010च्यान आमी मायकला वांगडा आहा. तो हांगा ह्याच म्हणटपा कडेन फर्स्ट टायम येयल्लो तेन्ना तेणी सांगलेलें की तुमची कामां जातली अशें थंय सांगलें. आमकां सगळीं आहलीं आमी हांगा, तेणी सांगलेलें. सो तेन्नाच्यान पळय हांव तेच्या वांगडा जॉयन जाला. हांव तेच्या वांगडा BJP म्हणून जॉयन जावंक ना. तेन्ना ताका टिकेट दिवंक नासली. ताका टिकेट दिल्या 2012 आमी तेच्या वांगडा 10तल्यान आसा. तेन्ना तो BJP म्हणून आसलो. सो तेन्नाच्यान पळय आमी तेच्या वांगडा वावुरतात. आतां कितें जातलें, तो गेलो जाल्यार आमी कितें, आमी मायकल. आमकां पार्टी आमकां लागना. कित्याक आमकां कोस्टल बेल्टाक खूब त्रास जाता, रोडोंक येता, इतले त्रास जाता आमकां. ती आतां आवय टॅक्सीकाराची, तिका कितले त्रास जाता आसले. ती बायल टॅक्सीकाराची, तिच्या चेड्याची टॅक्सी आहा, तिच्या घोवाची टॅक्सी आहा, त्याच्या घोवाची टॅक्सी आहा, हेच्या घोवाची टॅक्सी आहा, तो आतां घरान आहा, चेड्याची टॅक्सी आहा, तिच्या घोवाची टॅक्सी आहा, हिच्या चेड्याची टॅक्सी आहा, हिच्या घोवाची टॅक्सी, देराची टॅक्सी आहा, सगळ्यांच्यो टॅक्सी आहा. ते आयकना न्हू. मागीर आतां कितें करपाचें. मेन म्हणटा तो टॅक्सींचो सॉल्व करूंक जाय प्रॉब्लेम. टॅक्सीकारांचो मेन प्रॉब्लेम कितें आसा तो मातसो तूं क्लियरली. तेंच्यांनी आतां गोवा मायल्स हाडल्या, ते तेंच्यांनी क्लियर करूंक जाय न्हू. पयलीं तेंच्यांनी तशें करूंक नासलें. आमकां नाकात न्हू. ते तेंच्यांनी पयलीं म्हणजे सारकें हें करूंक जाय. तिंकां टॅक्सीकारांक तर तुमी सारकें करता जाल्यार तुमचे तेवूच चिंततले न्हू. तेंचे टॅक्सीकाराचे वयल्यान सगळी फॅमिली डिपेंड आहा. सो तेंच्या वयरसून आमी आहा. सो तेंकां तुमी सपोर्ट करूंक जाय. कित्याक पयलींच पासून तो आमच्या वांगडा आसा न्हू. आतां तेणी आमच्या वांगडा रावंक जाय. तो जो आमच्या वांगडा रावता तशें आमी तेच्या वांगडा रावतली. सो तेणी आमकां सपोर्ट करूंक जाय सारको. आनी गव्हर्मेंट कितें सांगता, घाल म्हणून ना जाल्यार खंयचे घालतलो. मिटर बसयलो खंयसून. टॅक्सी चलना. टॅक्सी आहा ती एकूच आहा न्हू, ती एक बायक आहा. आनी दोन आहलो तोय आमचो पडलो कोविडाच्या टायमार. ना, दोगां टायमार. आतां तेंच्यानी हें केलो, कोणी मोडलो तो खबर ना. आनी आतां तेंच्यांनी मिटर बूक करूंक लायले, मिटर बूक केले, खंयचे तरी पयशे हाडले, मिटर बूक केले, कॉफरींतले काडले कोणी आनी खंयचे पयशे काडले, मिटर बूक केले. तरी RTO आतां आडयता. आनी ते मेमो मारता ते 200 रुपया 300 रुपया. हांव म्हणटा 1200 रुपयांक वयता एअरपोर्ट भाडें घेवन, 200 रुपया तुमकां दितले, 1000 रुपया डिझल कितल्याचे घालतले. आतां म्हाज्याच घोवाक 3 चालानां पडली. आनी ताका सांगलां आतां मंगळारा एका म्हयन्यान ताका मंगळार दीस आपयला मिटर घालपाक फाल्यां. आतां कितें करपाचें. हांव म्हणटा कितें, गोवोरमेंटाक कळना. बूक केले आनी तुमकां पावले पयशे. बूक केलो म्हणजे तुमच्या फंडान गेले पयशे. ते तुमी तरी चालाना कित्याक मारतात ड्रायव्हरांक. कोणूच वचना बे एअरपोर्ट हांगासरल्यान. हें नाका जालें न्हू. मारता कोण, ट्रॅफीक पुलीस मारता चालान. जाय तें केलां. कोंगुटीक लागून आजुनूय करता आनी ह्या फुडेंय तो करतलो. तेच्या अगेन्स्ट कांयच ना. फक्त कितें जाता की तो गोवोरमेंटान आहा म्हणून आमकां उलोवंक मेळना. आमचे हात बांदले कित्याक तो BJPन आहा म्हणून. हरशीं कांय ना. फक्त म्हणटा तुमकां 1,500 दिता, 1,500 दिता ते दितात. दिना न्हू. कोण सांगचें हेंच्यांनी. हांगासर बायलो आहा, कितल्योच बायलो पयशे येयना लोकांक. 1 म्हयनो येता, 4 म्हयने पयशे ना. वयता खंय पयशे. आमी तुमकां जाल्यार बूक हाडून दाखयता, प्रेसाक बूक हाडून दाखयता, आमचे अकावंट बूक. एका म्हयन्याक पयशे येयला 1,500, 4 म्हयने पयशेच ना. हें कितें नाका जाल्लें. ते तेणी सारके व्यवस्थीत तेणी गाडी येता. आमच्या गार्बेज घरांनी गार्बेजी आमच्यो व्यवस्थीत गाडी येवन व्हरता.
हांगा ते एक बेस्ट काम केलां तेणी आनी ट्रॅफिक जे आमचे हांगा जाता तेणी ते फूट पायरी केल्या आतां चलपाक आतां तुमी जाणा कितले ट्रॅफिक हांगासर हे जाता जाम जाता आमचे टिटोज लेन टू आमच्या हांगा बागा पर्यंत पूण ते फुटपाथ घातल्याच्यान आमकां मातशें ट्रॅफिक मातशें बरें लोक चलता लोकांक चलोंक मातशें मेवळें आनी गर्दी मातशी कमी जाली आनी रस्ते सगळे रूंद बीन करून सगळे खड्डे बिड्डे सगळे पुरून तेणें ते एक काम बरें केलां हांगासर. दोनदा आमकां मशीन दितात ते शेतकाऱ्यांक आनी नांगरून दिता आनी बी दिता सारें दिता आमकां आनी बी आतां ओपलेंटूक आमकां लुवनूय दिता. म्हणजे तुमच्या म्हणण्याचं की मायकल लोबोच्या फुडाकारान हे सगळें जालें जाला हय तेजे अंडर सगळे घडटाय अशें शेतकाऱ्यांचे सगळे वर्सान वर्स तो जसो शेतकारांक हेल्प करता. गाडी हे येतात नांगरपाची गाडी येतात शेतान नो जावं आमकां शेतां सगळ्या शेतकाऱ्यांक शेतां आतां आमी बांदिना न्हू बांदलो न्हू आमी बांदले म्हणून आमकां नळाचें आमकां हें जाता उदीक ना थंयसर सगळें उदीक येयलां खारोणी येता आनी सगळें बुडलां सगळें शेतान कांयच ना लोकांचें पळय येयलां पळय त्या अंदूच्या वट साला पळय सारकें इबाड जाला कोणाक जालां ताका जालां ना ताका ना हय ते आतां नळाक ते आतां बांयो मारल्या पळय त्या बांयांनी उदीक भरलां खारोणी ते बरें आमकां कितें लायतले लांग मेळना कितें तरी आतां आमी ते लायतले आतां मिरसांग पाणी कितें भाजी पालो लायतले जाल्यार आमकां लांग मेळना आतां उदीक भरलां उदीक भरून सगळें पावस आनी खारोणी येयलां जेन्ना आमकां नळाचो प्रॉब्लम आसा पूण आमकां दिवंक जावो शेतान पावोवंक जावो आनी ते आमकां तेणी ती रुमां आमी आतां बांदूंक ना म्हणल्यार आमकां तयार करून दिवंक जाय ते हो प्रॉब्लम आमचो. सावताड्या ती येती सेवरेज लायन घातल्या न्हू ती मातशी स्टार्ट जावची हें आमची एक मागणी आहा. कित्याक हांगासर कितें आतां सगळ्यांची गेस्ट हावज आहा बारीक गेस्ट हावज आहा कितें आहा आतां न्हू जमीन ते हें घेयना सेप्टिकान ओडचें पडटा पळय व्हरचें पडटा न्हू सगळें हें वॉटर तें कितें जातलें तें तर जालां न्हू तें करून दवरलां कितलीं वर्सां जालीं तें हांव म्हणटा की तें स्टार्ट करा लोकांक फायदो घेवन दिता लोकांक कळोनी तरी कितें तें आं कित्याक नाजाल्यार मागीर पळय तें स्टार्ट जावंक ना आनी तें प्रोसेस जायना तें तें सगळें रेंव सगळें त्या पायपांनी ते सगळे रोड सगळे पिड्डे जाता. म्हाज्या हिसपान कितें ती पायपां एकदां भरली न्हू त्या उदकान म्हाका दिसता की ते परत ती सांग जाता पळय ती माती ती जावची ना खंय दिसता म्हाका पावसान पळय ती भितर वयता हें म्हाका तरी दिसता. आतां ते व्हडले व्हडले इंजिनियर आहा तांकां कितें दिसता हांव म्हणल्यार हांव म्हणटा कितें एटलिस्ट स्टार्ट तरी करा न्हू कितें केल्यात ते सांगचें म्हटल्यार एक न्हू मायकलाचेर कोण बेजार ना फक्त बेजार आहा गोवमेंटाचेर हें मेन मायकलाचें कोणूच वायट उलोवचें ना. तूं रस्त्यार बसून आतां तूं आडे आनी कोणाक सांग तुका मायकलाच्या बद्दल कितें वायट ते म्हणटा मायकलाच्या बद्दल वायट काय ना बीजेपीच्या बद्दल वायट आहा म्हणटा. तुमची मागणी अशी आसा की तुमकां अशें दिसता की ताणें बीजेपी सोडची. हांव आतां सोडची म्हणून न्हू बीजेपीक आजुनूय टायम आहा सुदरोवपाक बीजेपीक आजुनूय टायम आहा सुदरोवपाक आहा आनी एक कितले दीस आहा आनी 60-70 दीस आहा दिसता आनी हे तर गोवा मायल स्क्रॅप करता आनी ते रेंट बायकीचे पळय कितें काडलां आनी तेंच्यांनी आतां की 10च्या वयर जे कितें आहा ते कॅन्सल म्हणून ते तर ते करिना न्हू जाल्यार आत्तां बीजेपी येता हांव सांगता. मायकल बीजेपीन उरता. हय मायकल बीजेपीन उरता. कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या सावता वाडो ह्या वाड्या वयल्या बायलां कडेन आमी सद्या उलयली. ह्या वाड्या वयलीं बायलां म्हणटा मायकल हाणें फक्त मायकल म्हणून तांकां हेल्प केल्लो आसा तांकां पार्टी लागना फाल्यां मायकलान बीजेपी सोडली वा बीजेपी वांगडा रावलो किंवा इंडिपेंडंट रावलो वा आनी खंयच्या पार्टीन तो गेलो जाल्यार हांगासरल्या बायलांक फरक पडना अशी ह्या वाड्या वयलीं बायलां स्पश्टपणान उलयतात. फक्त तांचे कांय इश्यूज आसा कारण जशें आमी म्हणटा सद्या गोवा मायल्साचो इशू गोंयभर गाजता त्या हांगासरलीं जीं बायलां आसा तांचें पोट जें आसा तांचें घरचें पोट जें आसा तें सद्या टॅक्सीचेर चलता आनी तांचो डिमांड आसा की हे गोवा मायल्साचे जे इशू आसा तो सरकारान सॉल्व करचो तो तांकां स्वता गोंयकारांक ह्या टॅक्सीच्या वेवसाया भितर प्राधान्य दिवचें तांची जी मागणी आसा ती सरकारान सोडोवची आनी तांचें मत आसा की मायकल जो आसा हांगासरलो आमदार जो सरकारा भितर मंत्री आसा तो सदांच ह्या विशयाचेर तांच्या बाजून उबो राविल्लो आसा. तशेंच तांचो आनी एक डिमांड आसा तो म्हणल्यार नळाचो जशे धडो ज्यो आसा शेतांनी त्यो उंच बांदून दिवच्यो आनी शेतांनी जें पाणी भरसता तें खंय तरी कमी जावचें कारण शेताचेरूय ह्या वाड्या वयल्या लोकांचें पोट भरता. अशे खुबशे इश्यूज जे आसा जे बायलांनी हांगा आज उक्तेपणान मांडिल्ले आसा आनी ही बायलां जी आसा ती सदांच म्हणटा की मायकल लोबो हो तांच्या भितरलोच एक आशिल्ल्या कारणान तांचे जे इश्यूज आसा ते मायकला
भितर मायकला कडेन पाविल्ले आसा आनी तो सदांच तांचे इश्यूज सॉल्व करपाक वावुरिल्लो आसा. फाल्यां मायकलान हांगासरली आमदारकी सोडली वा पार्टी सोडली जाल्यार ताका कांयच फरक पडचो ना. तो परतून निवडून येतलो अशें हांगासरल्या बायलांचें म्हणणें आसा. आनी आमी सद्या भोंवतात बार्देस तालुक्या भितर मतदार राजा लेडीज स्पेशल हो प्रोग्राम घेवन.